आता प्रत्येक इव्हेंटाक वन कंपल्शन इज LED वॉल आसता फाटल्यान which requires a lot of power. So जर तुमचे जर हॉटेलान आसा जाल्यार it is easy, you get a connection from the hotel. ना तशें काय ना, बिकॉज हॉटेल नॉर्मली 5 kV पर्यंत सप्लाय दिता आनी आमचे सेटअप इतले व्हडले आसता की तांकां पावर सप्लाय फॉर LED जावं, लायट जावं, सावंड जावं, आमी 2 जनरेटर यूज करता. स्पेशली एक जनरेटर फक्त LED वॉलाकूच दिता आनी दुसरो जनरेटर फक्त LED लायट्साक आनी सावंडाकूच दिता. सो दॅट इज नो फ्लक्च्युएशन देर. सो आनी प्लस आमकां इव्हेंट करचे पयलीं सुद्दां आमकां पयलीं टेस्टिंग करपाक जनरेटर जाय आसता. सो अख्खे जनरेटर इज द हार्ट ऑफ द इव्हेंट्साची. ओके, तो पावर ना जाल्यार इव्हेंट चालू जावचो ना. पण खुबशा हॉटेलांक अनइंटरप्टेड पावर आसता आनी तांचो स्वताचो जनरेटर आसता, तो इनफ जायना तुमकां. आय मीन यू हॅव टू कंपल्सरीली हॅव. व्हॉट हॅपन्स, हॉटेल डजंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. तुजो इव्हेंट आहा, सी पावर इज अ रॉ मटेरियल. सो रॉ मटेरियल ताणें दिवप आनी तांचेर कितें तरी बोगलांड घेवप, ते घेवपाक सोदना. घेवपाक सोदना. तुजें फाल्यां तुजें इक्विपमेंट जवळ कितें जालो जाल्यार ब्लो अप जालो, कितें जालो, फ्लक्च्युएशन, ड्यू टू फ्लक्च्युएशन ऑर ड्यू टू पावर सप्लाय शॉर्टेज ऑर ड्यू टू ट्रिपिंग, दे डोंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो ते म्हणटात तुमीच जनरेटर हाडा. तेंचो जनरेटर मोस्टली बाउंड इज ओनली फॉर देयर रूम्स टू रन देयर रूम्स. सो आमी आउटसोर्स करून आमचे इव्हेंट्स असतात. सो वी हॅव टू गेट कंपल्सरी जनरेटर फ्रॉम आउटसाइड. पण दिस ॲड्स ऑन टू द कॉस्ट न्ही खूप, बिकॉज जनरेटर हायर केलोच म्हणून जाल्यार परत तातून हे कनेक्शन घेतल्यार कनेक्शन आनी जर तो जनरेटराचो जर कॉस्ट पळयत जाल्यार खूब डिफरन्स आसा. कनेक्शन घेतल्यार म्हाका दिसता 1000-2000 तुजे अख्खो इव्हेंट जातलो, पूण तेच 2000 हांगा तुका 30-40,000 पे करपाक जाय. कनेक्शन जर घेतले इवन 3 फेज लायन सुद्दां जाल्यार सुद्दां ते थोडे हितून जातलें 3-4 हजारांक. पूण हांगा तुका 20-30-40 हजार रुपया फक्त जनरेटराकूच जाय. ते कंपेरिजन जायत ना, ते कंप्लिटली डिफरंटूच आहा.